दिसभराचे महत्वाचे खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चोडणकरान भायरला पाटकाराचो आरोप। पीएसी बसकेविशीं एमके शेखान पाटकाराक धाडिल्ली मेसेज, व्हॉट्सअप मेसेजीचो पुरावो सादर। बसके तापोवना म्हणून पाटकारान उक्तायिल्ली नाराजी। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेन फुडली वेंचणूक एकवटीतपणान झुजतली आनी जिखतली म्हणून उक्तायलो विश्वास। वंदे मातरम ह्या विशयाचेर भाजपाच्या हरकतीचेर केले प्रश्नचिन्ह उबे। कोलवा बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करपी एक बायल कर्मचारीक धरल्यार रंगे हात। बायल कर्मचारीक अटक करून दवरला बंदखणीत। कोलवा बंदखण बेकायदेशीर घडणुकां खातीर आसा फामाद। वास्को श्री दामोदर देवाक श्रीफळ केले अर्पण। 127वे दामोदर भजनी सप्तकाक जाली उमेदीन सुरवात। आमदार मंत्र्यांनी सप्तकाक येवपाचो भक्तांक मान लावलो। साडेचार वर्सां सावन लोक आपल्याक म्हादय विशीं विचारतात। म्हादयच्या प्रकरणाचा न्यायालयात त्यारी उदक वळोवपा संबंधी जे कितें उलयतात ते कांयच जावचें ना, सांगता मंत्री सुभाष शिरोडकार। आणि बजपाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ, गौरव लुत्रा आणि अजय गुप्ताचो जामीन उच्च न्यायालयान केलो रद्द। आरोपींक शरण येवपाक दिल्या 2 सप्तकांची मुजत। नवो जामीन अर्ज दाखल करपाची दिल्या मेकळी। आता खबरो विस्तारान। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी फुडले वेंचणुकेत काँग्रेस एकवटीतपणान झुजतली असो विश्वास उक्तायला। काँग्रेस फुडाऱ्यांकडेन जाल्ले चर्चेत फुडले वेंचणुकेक एकठांय लढो दिवपाचें थारला अशें सांगलें। वंदे मातरम ह्या प्रश्नाचेर भाजपाच्या हरकतींचेरूय खरगेन प्रश्नचिन्ह उबें करून महात्मा गांधी आनी पंडित जवाहरलाल नेहरू हांणी वंदे मातरम गायिल्ल्याची याद करून दिली। That I have promised them that some of the things we can do. Some of the things we have to take into confidence other parties. So we'll solve whatever we can do. And definitely, particularly the contribution for foreign funding to the education societies and other, that is we are opposing, and all other parties are also opposing it. It is not good. Stop it. If any mistake is there, you catch hold of them, put in jail, take the case. Instead of that, funding, stopping funding, सबसे ज्यादा फंडिंग अगर किसी को मिलती है वो आरएसएस को ही मिलती है। इधर भी गोवा में अच्छा नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करें? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही नहीं गए, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गए। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया है, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, लोग पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। So what do you talk on alliance issue? Please. No, they will take the decision and that will be solved at the level of High Command. Please. वास्को 127वे दामोदर भजनी सप्तकाची विधीपूर्वक भक्तिभावान सुरवात जाली। प्रशांत जोशी आणि श्रीफळ देव दामोदराच्या पांयाकडेन दवरून सप्तकभर चलपी धार्मीक परंपरेची सुरवात जाली। दामोदर देवाचे आशीर्वाद घेवपाक आणि धार्मीक उत्सवात वांटो घेवपाक भक्त व्हडा उमेदीन हाजिरी लावपाक लागले। सप्ताहाची आता सुरुवात झाल्या।
सुरुवात बरी जाल्या वर्षा प्रमाणे सगळे व्यवस्थित जाला आणि आता लोकांचे दर्शन सुरू जातलें नियमीत प्रमाणे सांजे पार येतले संगीत आसतले मैफिली आसतले आणि लोकांनी आव्हान करता की लोकांनी आनी मोठ्या संख्येन येवचें वर्सा येता त्या पेक्षा चड संख्येन येवचें पावस ना व्हडलो सो ती संदी घेवन लोकांनी येवचें बाकीचे आमचे सगळे कमिटी मेंबर सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम करून व्यवस्थित अरेंजमेंट केला खंय कितें चुकलां जाल्यार तुमी आमकां नोटिसां काडचें पूण सोबत म्हाका दिसता सगळ्यांनी व्यवस्थित काम केलां आयज आमचो वास्कोकारांचो सप्ताक बट आख्खे गोंयांत न्हू आख्खे आमचे देशाचे लोक आमचे नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्रा लोकांकडे हे सुद्दां स्टेटीचे लोक हांगा दर्शनाक लागून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम येतात आयज वास्कोकार तशेंच बाकीचे आमचे आख्खे गोंयचे दामबाबाक खूब मानतात आयज जे कार्य आमचे आसता ते आमी दामबाबाक पांया पडले शिवाय या नाल दवरले शिवाय आमी केन्नाच कसलें कार्य करपाक फुडें सरना तेजे कडेन नाल दवरून पांया पडले उपरांत आमी कार्य करपाक फुडें वयता आयज सप्तकाच्या निमतान आख्खे लोक हांगा येयल्ले आसा आयज आमी नाल दवरपाक येयलेले आसा दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांचेर आसा स्पेशली वास्कोकारांचेर सदांच आसा दामबाबाचो आशिर्वाद आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा 127 सप्ताक आमी मनयता हांव मागता की दामबाबाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या आख्या गोंयगांवच्या लोकांचेर आसूं तशेंच गोंयच्या लोकांचेर आसूं तेंची सगळी मनोकामना जी आसा ती पूर्ण जावची आनी अशीच लोकांक सगळ्यांक ताकद दिवची आनी बरो सगळ्यांक आरोग्य दिवची आनी सगळ्यांचो जी मनाची इच्छा आसा ती पूर्ण करची आनी अशेंच म्हाका दिसता व्हड संख्येन आतां आमी पळयता इतले व्हड संख्येन लोक हांगा उपस्थित आसात सप्ताच्यो शुभेच्छा दिता आनी दामबाबाचो सप्ताक सुरवात जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता ते एक दीस चलपी म्हणजे फाल्यां दनपार पर्यंत तो सप्ताक टॅक्निकली आसतलो मागीर फेरी तर 7 दीस आसतली सगळ्यांनी येवचें दर्शन घेवचें दामबाबाचें आशिर्वाद घेवचें दामबाब आमी सगळेच जाणां आमच्या गोंयचेच एक आराध्य दैवत आनी उरल्यार धांवून येवपी देव अशें आमची सगळ्यांची मान्यता आसा आनी अशे देवाक हिंदूच न्ही तर सगळे धर्म आनी सगळे जातींचे लोक हांगा येवन दामबाबाक आपले ब्लेसिंग मागपाक येता आपले आशिर्वाद घेवपाक येता दर्शन घेवपाक येता सो ह्या वर्सा पासून सप्ता कमिटी आनी म्युन्सिपालिटी हे दोगूय जाणांनी मेळून भरपूर बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी थोड्यो SOPs गव्हर्मेंटानूय घाल्या खंयची घटना घडची न्ही म्हणून सो सगळ्या कडेन मागता की सगळे जशे तुमी प्रत्येक वर्सा येता ह्या वर्सान ताच्याकून मोठ्या संख्येन येवन जशें तुज्यान बहीण जाणां पावसूय ना सो ताजो एक फायदो घेवन दामबाबाचें दर्शन आशिर्वाद घेवचें आनी जाता थंय SOPs मेंटेन करून चड गर्दी करची न्ही आनी अशें करून एक बऱ्या रितीन आमी सगळ्यांनी एक बऱ्या मोठ्या दबाज्यात आमी हो मनोवपाचो ठरयला बरे गायक आज आमकां रातचे दिसतले कालूय गायांचा जो हे जालो आनी शेटये बंधू हांणी तो स्पॉन्सर केल्लो एक बरें वातावरण आज सगळ्या कडेन निर्माण जालां आज वास्को भितर सगळ्या कडेन आवर्जून येवचें आनी दामबाबाची सासाय दामबाबाची कृपा आशिर्वाद घेवचो 7 दीस सुमार ऑलमोस्ट चालू आसता आनी लोक व्हडले संख्येन सुद्दां येवन तेजो म्हणजे फायदो घेता हे एक बरी गजाल जावन आसा म्हणजे इंटरॅक्शन इन सोसायटी एक देवस्कीचे आनी तेच भाशेन दुसरोय वेव्हार चलता सो ही एक बरी प्रथा तेणी दवरलेली आसा आनी हांव समजता तेच भाशेन आमचे मुर्मुगांव तालुका हांव समजता एक व्हडले फेस्टिवल कित्याक म्हाका खूब जाण सांगता दामबाब म्हणल्यार तो एक वडील कसो सगळे देवाचो सुद्दां वडील म्हण थोडे मानता कित्याक तेजेरूच सगळे उपलब्ध चड आसता म्हणून आनी आमी जे चड मानता तितले आमचें चड बरेपण जातलें म्हाका खबर आसा म्हाजो कुळ देवता दामबाब इतले तरी म्हाका खबर आसा सो तेका लागून म्हाजी भक्ती वर्सा वर्स हांव समजता वाडत वयता आनी वाडटली बी फाटल्या 4.5 वर्सां सावन लोक आपल्याक म्हादय विशीं विचारतात म्हादय संबंधी अजून पान हालूंक ना कारण हे प्रकरण न्यायालयात आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता आपल्या अणभवा प्रमाण त्यारी उदक वळोवपा संबंधी जे कितें उलयतात ते कांयच जावचें ना अशें मंत्री शिरोडकार सांगता आयकात सध्या तेळाचें उदक जें आहा पळय न्ही तें बेळगांव कितें तरी 4.5 वर्सां लोक म्हाका विचारताले म्हादई संबंधी अजून पान हालूं ना कारण मॅटर इन द कोर्ट तेळारी संबंधी तें कितें उलयतात पळय न्ही तें कांय जावचें ना हांव क्लियर सांगता म्हजो अनुभव जो आसा पळय न्ही शासना भितर आनी कोर्टाच्या प्रकरणां भितर कांय जावचें ना बचपन रोमियो लेन नायट क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा गौरव लुथरा आणि अजय गुप्तांचो जामीन उच्च न्यायालयान रद्द केला कनिष्ठ न्यायालयाच्या जामीन दिवपाच्या आदेशाक
सरकारान आव्हान दिल्या उपरांत उच्च न्यायालयान हो निर्णय दिल्ल्याचें कळटा. आरोपींक शरण येवपाक 2 सप्तकांची मुसत दिल्या. तशेंच न्यायालयान आरोपींक नवो जामीन अर्ज दाखल करपाची मेकळीक दिल्ल्याचें मुखार आयला. जामीन अर्ज दाखल केल्या उपरांत 2 सप्तकां भितर तो निकालात काडपाचो निर्देश उच्च न्यायालयान दिला. दाबोळी विमानतळा लागसार मोटरसायकलीचेर व्हडले होर्डिंग पडून ओमकार सावंत हो किरकोळ दुखापतींतल्यान साल्वार जालो. ताणें फक्त हेल्मेट घालून ताचो जीव वाटावलो अशें लोकांनी सांगलें. मजगतीं समाज वावरपी शंकर पौजीन हायवेचेर आशिल्ल्या धोक्याच्या होर्डिंगांचेर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. कितें जालें हांव वास्कोच्या सप्ता गेल्लो हांव येतालो तेन्ना हे म्हाका म्हाज्या फुडें असले इतकें डिस्टन्स असलें ते बरें सुशेगाद वयतालो तो कांय टेन्शन नाशिल्लें तेका. ऑल सडन धक्क जालें आनी झोव करून तेजे एक्झॅक्ट तेजे गाडयेर पडले ते गाडयेर पडले तेणी ते कंट्रोल करून ते तेजे सुटून घेवन तो मागीर स्ट्रेट जावन हिंच्यान हिंग पर्यंत येवन दोगूय पडले ते हो पडलो. तेजे फाटोफाट आनी कोण बायल आसली तेजे फाटोफाट हांव वचलो आनी फुडें आसलो पळय तेणी गाडी फास्ट गेली आनी तो गेलो तो एस्केप जालो पूण हो सापडलो मागीर एक्झॅक्टली तकलेर पडला तेज्या. आमी पळयला सारकी आमची मिसेस हेल्मेट आसल्या सेव जाला. तो हेल्मेटान सॉलिड सेव ना जाल्यार तकली फुटून वयता ती सारकी कित्याक ती एक्झॅक्टली ते वयल्यान पडला सारकें व्हेरी हे तुटोक म्हणजे हेजे एक्शन पयलें जावपा जाय. कसले बांधतात ते तुटून पडपाचे. आता व्हडलो वारें आहा म्हणटा बरें आतां कांयच ना. 3 फावटी व्हिडिओ काढले. आमदाराक रिक्वेस्ट केली, पंचायतीक रिक्वेस्ट केली आणि हायवे अथॉरिटीचो डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर तेका स्पेशली सांगलेलें हांवें की हे हायवेक तेकोन आसा म्हणून आणि ती हायट आहा न्हू तेंची हो मरे वाऱ्याचो जागो क्लियर एअरपोर्टाच्या ऑपोजीट एक्झॅक्टली हे मरे वाऱ्यान मरे हे पडोंक शकता तो वेट सुद्धा घेवन पडोंक शकता. म्हाका दिसना ते इतले स्ट्रॉंग आसा कशें पूण मेन म्हटल्यार परमिशन कशें दिलां हेका. अरे लोकांचे हांवें पयलीं सांगलो कोणाचो बापूय भुरगो अनाथ जावंक शकता बायल विधवा जावपाक शकतात हे उतरांनी सांगलेलें हांकां हांवें. पूण हे गव्हर्नमेंट जी डिपार्टमेंटां आहा न्हू सुस्त झेमे काडटात. कोणाक काम करपाचें ना. आमी सांगून सवरून सुद्धा तेंच्यांनी दखल घेवंक ना आनी आयज ही परिस्थिती. त्या भुरग्याचो टायम बरो. आयज देव दामोदराचो सप्ताक आनी देव दामोदरान तेका राखला आयज कितें. पूण हे जे कोण गव्हर्नमेंट सर्वंट आनी मंत्री जे बसल्यात जे आमच्या जिवार उठल्यात हांव देव दामबाबा कडेन ह्या स्थळान रावन मागता हेंचे घट्टाण निसांडण कर म्हणून कित्याक आमी सांगून सवरून ते आयकना. आयज कोणाची फॅमिलीचेर दुःख येतलें आसलें ते दुःख देव दामोदरान निवारण केलेलें आसा. गाडी सावध गाड़ी गिरा अकेला गिरा था. हेलमेट सेफ्टी हेलमेट और कोई था तेरे साथ? नहीं अकेला था. और किसको इंजरी हुआ और कोई बाइक पर? तेरे को ही लगा? बाइक हाँ बाइक तो आ रहा था गाड़ी लेके, वो बोल्ट झूल रहा था ऊपर से, तो आया स्लो किया बट आके बराबर गाड़ी के हैंडल पे गिरा है. किसको इंजरी हुआ है? हाँ वही मेरे को लगा है थोड़ा बहुत, हाथ को लगा है, पैर को लगा है, तो इधर भी लगा है, थोड़ा लगा है, हाथ को लगा है, पैर को लगा है. आधार कार्ड नाशिल्ल्यान वा आधार नोंदणी दुरुस्ती वा अद्यायावत प्रक्रिया प्रलंबित आशिल्ल्यान अपार आयडी तयार करपाक अडचणी येतात अशा विद्यार्थ्यांक बोनाफायड प्रमाणपत्रां दिवपाचे निर्देश शिक्षण संचालकान शाळांक दिले. हे संबंधी शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी केला. अपार आयडी तयार करपा खातीर आधार कार्ड गरजेचे आशिल्ल्यान आधार नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक खूब अडचणी सोंसच्यो पडटात. ही समस्या पयस करपा खातीर संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या प्राचार्यान बोनाफायड प्रमाणपत्र दिवचे अशें परिपत्रकात स्पश्ट केला. पेडणेच्या खारेबान हांगा पालयेकार भावांच्या कार्यशाळेत गणेश मूर्ती तयार करपाक परंपरा 150 वर्सां सावन तिगोवन दवरल्या. दर वर्सा अरविंद पालयेकार आनी ताचे घराबे मातयेचो उपेग करून 250 वयर मूर्ती तयार करतात. उल्लेखनीय म्हळ्यार सेगीत 55 वर्सां सार्वजनीक पेडणे गणेशोत्सव मंडळा खातीर गणेश मूर्त तयार करपाचो विक्रम अरविंद पालयेकार करता. परंपरा, कला, श्रद्धा हांचो हो खाशेलो दायज पालयेकार घराब्यान आयज मेरेन तिगोवन दवरला.
जुनी चित्रशाळा तरी कितली वर्सां तरी जाणटे तुमची चित्रशाळा चलयताले? 150 वर्सां वळतली. आता तुम्ही कितली वर्सां हे गणपती करतात? आता स्वतः मी म्हटल्यार जवळजवळ 40 वर्सां करता. 40-45 वर्सां. 45 वर्सां. तुमकां हे गणपती करपाक कोण कोण मदत करतात? आमचे सगळे भाव, चुलत भाव, खासचा चुलत भाव आमचे सगळे. भायरसून कामगार हाडचे पडटा? ना ना ना, फक्त एक माती करून येता, तो एक भायरसून येता, बाकी कोण ना. ही माती खंयच्यान उपलब्ध आसता? माती आमची वापरली महाराष्ट्र. महाराष्ट्रांतल्यान. गोंयान उपलब्ध जायना माती? गोंयान ना सध्या न्हू, पयलीं कारखाना बी नासली, आतां तेंच्यांनी बंद केली. मांद्र्याची आसा, मांद्र्याची आमी हाडिनो. दर वर्सा कितले मुर्त्यो करता तुम्ही? आम्ही 100-125. कुमारी बीन ते तांबडे असं बामणाचे गणपती तसले बीन, तसली शाळा सुरुवातीक ती. त्याच्यानंतर मग आमच्या चुलत्यान सुरू केला, कृष्णा पालयेकर. तुम्ही सार्वजनिक गणपती करतात? खंयचे खंयचे सार्वजनिक गणपती केलात तुम्ही? आम्ही पेडण्याचो केलो, कोरगाव केलो, हरमल सार्वजनिक गणपती, कुडा, चंदगड, बेळगाव, दौलत साखर कारखाना, त्याचा गणपती आम्ही केला खूप वर्ष, 6 वर्ष केलो कंटिन्यू. त्याच्या उपरांत मडगाव आख्या गेलो. आता जी तुम्ही पेडणे सार्वजनिक गणेश मूर्ती करता पळय, ती कितली वर्सां करता सलगपणे? सलगपणे आता ना म्हटल्यार जवळ एक 54-55 वर्सां. पूण ती मूर्ती तयार करताना किंवा ती तयार जाल्या उपरांत पळोवंक मेळना, ती आधी 2 दिसूच पळोवंक मेळटा. कितें वैशिश्ट्य कितें आसता तशें? ना त्याचं कसा, त्याची वेशभूषा बी ना न्हू, ती वेशभूषा करूनच तेका आम्ही तेका खरा वस्त्र घालतो, ओरिजिनल घालतो. आणि तेका ते नंग त्या अवस्थेन तेका दाखोवप आमकां बरा दिसना न्हू कोणा, म्हणून तो फुल रेडी केल्यानंतर, पेंट केल्यानंतर, वस्त्र घातल्यानंतरच आम्ही तो दाखयतो. इतक्यात आणि काय भितर ना मोठासा. आणि सरकार कडल्यान कितें अनुदान मेळता तुमकां? अनुदान दिता न्हू, 200 केल्या आमच्यानी न्हू. बाजारांत मोठ्या प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो इल्ले आसा, तिचो परिणाम हे जे कोण चिकण मातीच्यो मूर्त्यो करता तेंचेर जाता? हमखास जातात न्हू. कायमचे समाज प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो बंद करतले समाज किंवा बंद जाले जाल्यार गोंयान जितले मूर्तिकार मूर्त्यो जाय पळय घराघरांनी पुसपाक, तितले मातयेचे मूर्त्यो कलाकार करूंक शकता? ना, इम्पॉसिबल, इतके जावचे ना. मग कितें करचें पडलें? कलाकार वाडोवचे पडले? कलाकार वाडोवचे पडले ना. सरकारान खंय ट्रेनिंगा सुरू करूंक जायी कॉलेजच्या भुरग्यांक किंवा आनी भुरग्यांक. आता प्रत्येक शाळेन व्हिजीट दिवन दर वर्सा एक 10 समजा केल्यार तुजे 5 तरी कलाकार तयार जावं शकता न्हू. कारण आता रेटय तसो आहा, पूर्वीच्या सारको तो रेट कमी तसो ना. आता मागात लोक पैसे देता, फक्त कला बरी आसा सांगायची. आता लोक वजन उखरपीत लोक ना. आणि आता कॉम्पिटिशन कसं झाला, मातीचं नसला का प्लास्टराचो मोठो केलो तर हलको न्हू. तो म्हणटा म्हणून म्हाका 4 फूट जावं, कोण म्हणटा 5 फूट जावं, कोण म्हणटा 6 फूट. कारण 7-7 फूट आता पुसपी लोक झाले. रंग हव्याच्या रंगाचं दुकान असून हाडटा. आता भायले जे येतात पळय तेंचेर कितें करचें पडटलें? प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मूर्त्यो हाडून आपुणूच कलाकार अशे ते विकतात ना. ते सरकार बरी त्याची दखल घेवंक जाय न्हू. घेवंक जाय, चेक करूंक जाय. भाऊ तू खरं दाखय, खंयसर केले तर दाखय. आणि प्लास्टराचो जर बंद करतलो समजा, तर फुडल्या वर्सा बंद करतलो अवनू ऑर्डर दिवं जायी ऑन द स्पॉट. आता मे महिन्यात जर तुम्ही ऑर्डर काढल्या जाल्यार आता शक्य ना गोष्ट. फुडल्या वर्साची ऑर्डर अवनू काडूंक जाय आणि डायरेक्ट तांकां सांग भासा जाल्यार तुमकां एक पनिशमेंट हितून ह्या आसा किंवा फायन आसा किंवा ह्या आसा, तरच ती जावं शकता. तुमची मिसेस नगरसेविका, ती तुमकां चवथीच्या मध्ये गणपतीक रंगोवपाक बी मदत करता. ती पयली थंय आपल्या आईगेर ना 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 हयसर येवनच तुम्ही शिकयल्या तिका काय? तिका आवड निर्माण झाली. म्हणजे ही कला आता तुमच्या कृष्णाकडे वयता कला, तो दिता मदत? करता करता करता. पेंटिंगान तो पेंटिंगान नंबर मदत सध्या तो करता. आमची एकच सरकाराकडे अपेक्षा की सरकारान जाता तितके कलाकार निर्माण करूचे. आता असं झालं हे रेडीमेड येल्यानंतर कलाकार मोजके उरले आमच्या सारखे कोण आहात ते, बाकी कोण करूकच बघना, हातीन कोण करूकच बघना. कारण कलाच मोडली न्हू, अशीच करतलो कोण. रेडीमेड सगळं मारले, पेंट मारले दिले. गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळात कंत्राटी पद्धतीन कामाक आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाईची भेट घेतली. कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या मागण्यांचे निवेदन व्यवस्थापकीय संचालकाकडे सादर केले. 2006 वर्सा कंत्राटी पद्धतीचेर कामाक रजून जाल्ले आता 20 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत नियमित पद्धतीचेर कामाक घेवंक नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांनी तिडक उक्तायली. आपल्या हक्का खातीर मुखार सरिल्ल्या ह्या कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय जावपाक जायना, तशेंच जालें जाल्यार उगी रावचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या. ह्या डिपार्टमेंटान
2016 रिक्रुटमेंट जाला. आज आमी 2026 पावले. 20 वर्सां जाली. ते बाबडे आता टेम्पररीच म्हणून काम करता. आता हे डिपार्टमेंटान फक्त 17 लोक परमनंट आसा. सारके मरे? 17 लोक आणि 1-2-2.5 वर्सांनी रिटायर जावपाचे. म्हणजे हाजो अर्थ आणि 1-2-2.5 वर्सांनी हे डिपार्टमेंट टोटल टेम्पररी स्टाफान चलोवपाचो. आता हे सरकारान म्हाका दिसता दोळे उगडे करपाची गरज आसा. कित्याक आतां जेन्ना आमी एमडीक मेळ्ळे पयलीं म्हणल्यार ते एमडीक पळोवनूच म्हाका म्हजें अर्दें एग्रेशन देंवलें. सो ह्या लोकांच्या एफर्टाक लागून आज गोंयकार अन्न खावपाक पावता. सो ह्या लोकांचे रायट्स जाग्यार पडपाक जाय म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तुमचो तेंको हांकां आसपाक जाय. सरकाराक एक चेतावणी दिता की आज ते फियरलेसली भायर सरल्यात. पूण फियरलेसली भायर सरल्या म्हणून एकूय स्टाफाचेर 220 लोकांचेर कसलेच तुमी तांचेर एक्शन जावपाक जायना. जर तर एक सुद्धा स्टाफाचेर जर तर मेमो किंवा जर हांकां ट्रान्सफर कितेंय जर तर तुमी अन्याय करपाक लागले जाल्यार हांव येवन हांगा बसतना न्हिदतलो. सरकार ग्रांट इनिशिएट दिता पण सॅलरी सरकार दिता आणि ह्या कॉर्पोरेशनाक आमी आमचो धंदो करून स्किमींतल्यान गव्हर्मेंट स्किमींतल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव फी आणि सॅलरी तांकां दिता. असो वेगळो प्रकार आसा. तुमचे आता 17च रेग्युलर स्टाफ आहा. 27 आशिल्लो तातूंत रिटायर जावन 17 उरले आनी 2-2.5 वर्सांनी तेय वचपाचे. मागीर हे फूल डिपार्टमेंट तुमचे टेम्पररी चलपाचे. सो तांकां फिक्स करपाक किंवा 13 वर्सां तांणी आपली प्रायम लायफाची घातली न्ही. एक कॉर्पोरेशनाक वयर काडले. कॉर्पोरेशन इज इन प्रॉफिट. यू आर अचिव्हिंग अवॉर्ड्स बिकॉज ऑफ देअर एफर्ट. हे 220 लोकांच्या एफर्टाक लागून एवॉर्ड घेतलो. तुमकां दिसना की तांचे जाग्यार घालचे म्हणून? करया न्ही ते भोगू करता न्ही. कोलवाळ सेंट्रल जेलात गांजा तस्करी करपाचा दुबाव आयिल्ल्याचो सोद लागला. बंदखणीतली एक बायल कर्मचारी थर्मसात दुबावीतपणान गांजा लिपोवन सुरक्षा तपासणी पास करपाचो यत्न करताली तेन्नाच तिका पुलिसांनी रंगे हात धरली. ह्या संदर्भात पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. बंदखणीत कैद्यांक ख्यास्त दिता, तांकां सुदारपाचो यत्न जाता. हे आमी सिनेमांनी पळयल्या. मात प्रत्यक्षात हाचे एक वेगळेच चित्र पळोवपाक मेळटा. हय, गोंयची फामाद कोलवाळ जेल सध्या कैद्या खातीर एक मजा मारपाची सुवात जाल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. कोलवाळ बंदखण पयलींसावन बेकायदेशीर घडणुकांक लागून बरीच फामाद आसा. बंदखणीत मोबायलाचो वापर, ड्रग्साची तस्करी तशेंच हेर बेकायदेशीर प्रकरणांक लागून जायते फावट कोलवाळ बंदखणीचेर टिका जाल्या. हातूंत आतां भर म्हणून खुद्द बंदखणीतले स्टाफ आतां ह्या बंदखणीतल्या कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हणून उक्ताडार आयल्या. बंदखणीतली एक बायल कर्मचारी थर्मासात दुबावीतपणान गांजा लिपोवन सुरक्षा तपासणी पास करपाचो यत्न करताली तेन्नाच तिका पुलिसांनी रंगे हात धरली. ही बायल कर्मचारी बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हणून अधिकाऱ्यांक म्हायती मेळिल्ली. ते प्रमाण सापळो रचून ह्या बायलेक अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरली. खंय तिचे कडल्यान गांजा जप्त केला आनी तिका अटकय केला. फुडलो तपास सध्या सुरू आसा. मजगती अशा तरेच्या प्रकरणांक लागून कोलवाळ बंदखण कैद्या खातीर खरीच बंदखण काय मजेची सुवात जाल्ली आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना. भविष्यात अशे तरेची कसली आनी कितली प्रकरणां उक्ताडार येवपाची आसा काय असो प्रस्न पडपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या कांय दिसांच्यान पावसान विसव घेतला. मात गोंयच्या कांय वाठारांनी गोग्यांनी पावस पडटा. फुडले 7 दीस म्हळ्यार 18 ते 24 ऑगस्ट मेरेन दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराच्या शिक्षणीक धोरणाचेर खर टिका केल्या. सरकारी शाळांक तिगोवन दवरपाचो आसल्यार तांची मुळावी बांदावळ सुदारपा वांगडाच शिक्षणीक मळार चड गुंतवणूक करपाची गरज आसा. मजगती कंत्राटी MTS कर्मचारी, कोविड वॉरियर आनी कंत्राटी शिक्षक हांचे संबंधित प्रश्न अधिवेशनाक मांडटलो अशें तांणी सांगलां. कोविड काळात सेवा दिवपी कर्मचाऱ्यांक अजूनय नोकरी सुरक्षेचो उणाव आसा अशी टिका करीत मुख्यमंत्र्यान तांची सेवा नियमीत करची अशें सरदेसायान मागलां. जे मनान लोक येतात हे म्हजे मतदारसंघाचे लोक कामा खातीर येतात, तांचे कितें सोशल इश्यूज आहा ते घेवन येतात. पूण अशे दुसरे लोक येतात ज्यांचेर अन्याय जाता एम्प्लॉयमेंटा खातीर. एक मेजर इश्यू म्हणटा तो टिचर्स, जे भुरग्यांक एक फावंडेशनल स्ट्रेंथ दितात. एक भुरगो जो आमी म्हणटा पिलर ऑफ द फ्युचर, हाका वयर काडपाक जे पयले प्रोत्साहन दिवपी टिचर आसा तांच्यो नोकऱ्यो, तांकां जॉब सिक्युरिटी ना. आनी मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडिल्लें आसा हाचे पयलीं की तांकां जॉब सिक्युरिटी मेळटली, कॉन्ट्रॅक्ट आहा ते कन्फर्म जातले. हें फक्त स्टेटमेंटूच उरलां, तांकां न्याय मेळूंक ना. सो तांचे इश्यूज हांव हे एसेंब्लीन घेवपाचो आहा. पूण घेवपाक म्हाका कशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी केन्ना मेळटली हो प्रश्न आहा. ते 3 दिसाचें सेशन, थंय कितले उलोवंक मेळटलें आनी कितें मेळटलें तें आमकां अजून खबर ना. We will have to somehow see to it that we give them justice. एक पॅन्डेमीक जाल्ली आहा, एक महामारी आयिल्ली आहा इश्कॉलां बंद पडपाची, आनी इट इज अ सिरियस इश्यू. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द इन्व्हेस्टमेंट इन एज्युकेशन. 5% GDP एज्युकेशनान घालून विकसीत भारत जावचें ना. 15% GDP इन्व्हेस्टमेंट जालो जाल्यारूच विकसीत भारत 2047 जावपाचे इल्ले तरी चान्सीस आहा, ना ते मजून जावचे ना. तो स्लोगनूच उरतलो. कोविड म्हणजे ती महामारी म्हणजे पॅन्डेमीक. आनी पॅन्डेमिकाच्या टायमार जे गोंयकारांनी, जे गोंयचे तरुण भुरग्यांनी वॉरियर्स कशें काम केलें, चड करून आमचे गोंयचे दुयेंत, कोविड दुयेंत जाल्ले पेशंटांक आदार केलो. तांकां सरकारान एक सॉलम एश्युरन्स दिल्लें, उतर दिल्लें की तांकां तांचे नोकरेक परमनंट करतले. आतां अशें जालां की तांचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो, तांकां काडली आनी सरकार उतराक नेगार गेल्लो आहा. सो सरकारान करूंक जायना. अशें करप म्हणल्यार बेजिकली एडमिनिस्ट्रेशनान फेथ वता आनी हो इश्यू रेज करपाचो वर्दी आहा. म्हणल्यार हो इश्यू रेज करपाक जाय आनी हो एसेंब्लीन आमी रेज करतले. 2021 इलेक्शन पयलीं आमी सीएमान सांगलें की तें हांव फिक्स करतलो. आयज म्हळ्यार आमी काय केलें, आमी फॉलोअप बी खूब टायम केलो. 2022 फॉलोअप केल्लो. आयज म्हळ्यार हें काय केलें ना. GMC दिल्ली सांगलां की तें ऑक्टोबर म्हळ्यार आतां हें करता म्हणून सांगलां, परमनंट करता म्हणून सांगलां. आमच्या डिस्ट्रिक्टान आज म्हळ्यार कांय दिल्ली ना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.